माझे नाव शुभदा पेडणेकर, एज्युकेशन ऑफिसर गोवा सायन्स सेंटर. पळोवपाक गेले जाल्यार आमची पिढी जी आहा ती खूब नशीबवान अशें म्हणपाक हरकत ना. कित्याक स्पेस टॅक्नॉलॉजीचे ज्यो घडामोडी आहा त्यो आमी आज प्रत्यक्षान पळयता. चंद्रयान-3 चंद्राचेर ऑलरेडी पावलेले आहा, ते एक व्हडली एडवान्समेंट म्हणपाक शकता. आनी दुसरे जे आज जे आमी स्पेशल दीस जो आहा, आदित्य L1 मिशन, जे पयलें मिशन इस्रोचे आमच्या भारताचे इंडियाचे, ते चंद्राचे न्ही, ते सुर्याचेर वयतले आनी सुर्याचे जे वेगवेगळे लेयर्स जे आहा तेजो एटमॉस्फियर जो आसा तो शिकपाचो प्रयत्न करतले. आदित्य L1 मिशन जे आहा पळय ते 1.5 मिलियन किलोमिटर डिस्टन्साचेर वयतले आनी थंय सुर्याचो स्टडी करतले, वेगवेगळे लेयर्स पळयतले. आनी आज गोवा सायन्स सेंटरान आमी थोडे प्रयोग हांगासर दाखयल्ले आहा जे जनरल पब्लीक येवन पळोवपाक शकता. सुर्याचे कितके लेयर्स आसा, कितें कंपोजिशन सुर्याचें, मागीर सोलार सिस्टमान सुर्याचो कितें वांटो आसा, प्लस डे एंड नायट कॉन्सेप्ट, सिजन कॉन्सेप्ट हे आज आमी एक्सप्लेन करतले. तो पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर आमी एक मॉडेल दवरलेलो आसा, तितून वेगवेगळे लेयर्स जे आहा ते सुर्याचे आसा. फर्स्ट लेयर समजा म्हटलो एटमॉस्फियरांतलो कोरोना, कितें कोरोना, तेजो टेम्परेचर कितें आसा ती आज आमी एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न करतली. क्रोमोस्फियर जो आसा, फोटोस्फियर आहा, मागीर भितुरले लेयर कितें आसा, रेडिएशन झोन आसा, कन्वेक्शन झोन आहा, आनी लास्ट जो झोन आसा तो कोर, जसो आमच्या अर्थाक कोर आसा तसोच सुर्याचो कोर आहा. तेजो टेम्परेचर खूब आसा एज कम्पेर्ड टू द आवटसायड. जसो जसो भायर येता तेन्ना तेजो टेम्परेचर कमी जाता आनी कोराचो जो टेम्परेचर आहा तो खूब आसता. प्लस दुसरी जी कॉन्सेप्ट आमी एक्सप्लेन करपाक सोदता ती सोलार सिस्टम. जेन्ना आमी सोलार सिस्टम म्हणटा तेन्ना आमी मदीं सूर्य दवरता आनी बाकीचे 8 जे प्लॅनेट्स आहा पळय ते अवती भोवती आसता. पण समजा एक आमकां मॉडेल तयार करपाक लायलो, नाल्यार मॉडेल आमी एक पेपराचेर कितें करतली, एक मदीं सूर्य दवरतली आनी बाकीचे सगळे अवती भोवती प्लॅनेट्स दवरतली. सायंटिफिकली स्पिकींग तो जो मॉडेल जो आसा तो रॉंग कॉन्सेप्टान एक्सप्लेन करता. तुमी हांगासर पळयतली आमी वेगवेगळे थोडे मटेरियल दवरलेले आसा, जशी सांसवां. समजा आमी स्केल एकदम कमी केली सोलार सिस्टमाची, अरावंड 5,000 मिलियन किलोमिटर कमी केली, नाल्यार सनाची जी सायज आहा ती 1 डायमिटरची आसतली. आनी त्या कंपॅरिजनान पयलो प्लॅनेट आमचो जो मर्क्युरी आहा तिजी सायज पळया, इट इज इक्विवेलंट टू द मस्टर्ड सीड, एक धाकटी मस्टर्ड सीड. सेकेंड जो आहा तो आहा विनसाची एक धाकटीशी दाळ म्हणपाक शकता. विनस आनी अर्थ ऑलमोस्ट सेम सायजीचो आसता आनी मार्स तेंच्याहून धाकटो आसा. सगळ्याहून व्हडलो जो प्लॅनेट आसा तो आमचो ज्युपिटर आहा. तो ज्युपिटर तुमी एक ऑरेंज नाल्यार मोसंबी त्या सायजीची कंपॅरिजनान करपाक शकता. नेक्स्ट इज दी सॅटर्न वीच इज अ लेमन, आनी 2 धाकटी समजा ग्रेप्स घेतली नाल्यार दॅट कॅन बी अ युरेनस एंड ज्युपिटर. सो वेन एवर द मॉडेलिंग जेन्ना करता पळय, दीस सायज हॅज टू बी एक्सप्लेन. इट इज नॉट लायक की सनाची सायज आनी अर्थाची सायज सेम. नो, इट इज नॉट सो. आनी सेकेंड जो लास्ट कॉन्सेप्ट आहा तो डे एंड नायट. डे एंड नायट सनाक कसो जाता, एके सायडीन सन आसा आनी आमकां खबर आहा की पृथ्वी जी आसा पळय ती घुंवता सनाक. And because of that, एके सायडीन लायट पडून डे आसता, दुसऱ्या सायडीन नायट आसता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.